तुझे कुटुंब एकठांय जाता, पावत विस्वास मोगू सारता. तुझे कुटुंब एकठांय जाता, पावत विस्वास मोगू सारता. मातेवाचें शुभ वर्तमान. जेजू एका होड्यार चडलो. ताचे शिसूय ताचे फाटल्यान गेले आनी आवचितूच इतले खोर एक तुफान उपरासलें की लारां होड्या वयल्यान फुटूंक लागलीं. पूण तो न्हिदलोलो आसलो. लागीं सरून ताच्या शिसांनी ताका जागो केलो आनी म्हणलें, आमकां वाटाय सायबा, आमी बुडटाव. आनी ताणें तांकां म्हणलें, तुमी इतले बेजूड कित्याक, हलक्या विस्वासाच्या मनशांनो. मागीर उठोन ताणें वाराक आनी दर्याक हुकूम घालो आनी एकदम थंड जाली. हें पळोवन ते मनीस अजाप जाले आनी म्हणूंक लागले, कसलो मनीस काय हो, वारो आनी दर्या लेगून ताचें आयकतात. देवाचें उतर हें.